toast is raised for the well-being of the couple. बरे मागची ही एक संप्रदाय साऊथ अमेरिकातावन युरोपियन कंट्रीजतावन आयली एक संप्रदाय जावन आसा. इतलेंच काजार जाल्ले नव्या जोड्यांक बरें मागचें. पूण आमी समेस्ता मंगळुरी मनशां संस्कृतीन संप्रदायान भरली मनशां जावन आसात. आमी बरें मागता आसतना त्या जोड्याक बरी भलायकी मागता. आनी आयच्या ह्या जोड्याक प्रकाश आनी मर्लिनाक तांकां बरें मागच्याक तशेंच बरी भलायकी मागच्याक एका निपूण मानेस्ताक तांणी विसरून काडला. आनी ह्या मानेस्ताची तुमकां समेस्तांक वळख दिवच्याक हांव चड संतोश पावतां. गांवांत ते मंगळूरचे फिर्गस तांकां कुलशेकरची. मानेस्तीन रेनिटा संगी तांकां 10 वर्सांचो काजरी दिवताचो बरो अनुभव. आमची पतीन फादर मुल्लस नर्सिंग कॉलेजीन लेक्चरर जावन वावर करता आसा. आनी देवान तांकां देणें जावन एका चरका भुरग्याक फावो केला. इतन म्हणल्या नांवाका एक बरें येणार कोंकणी वावुराडी तशेंच कवी साबार कवी गोश्टींनी तांणी भाग घेतला. दायजी दुबाई मंगळूर घटकाचे सहसंचालक ते जावन आसात. कोंकणी प्रचार संचलन आमच्या शाळांनी कोंकणी सुरवात करचे दिसर क्रियात्मक रितीन वावर करतात. ह्या कोंकणी प्रचार संचलनाचे सांदो जावन आसा. तशेंच कोंकणी लेखकांचो एकवट ह्या ही संघटनाचे सांदो जावन ते वावर दिता आसा. daijiworld.com वा दायजी वर्ल्ड प्रायवेट लिमिटेड आमी सगळ्यांनी आयकलां खंडीत. आनी ह्या दायजी वर्ल्ड प्रायवेट लिमिटेडचे मार्केटींग मॅनेजर ते जावन आसा. तुमी सगळां हर एका सोमारातावन शुक्रार मिसर दायजी वर्ल्डार कोंकणी कार्यक्रमां पळयत आसले. आनी तांतल्या तांतू 8 कुलो रे बुडकुलो तशेंच आमी दोगी शेजारां तुमी खंडीत पळयतात. आनी तांतू सवालां तुमकां दितात. आनी ती सवालां रचचीं तितलें सुलाभ न्हय. आनी हे सवालां पडद्या फाटल्यान थंयसर रचून वावर करचे जावन आसात हे मानेस्त. येदोळस आमी दोगी शेजारां 60 आनी 2 एपिसोड 2000 वयर सवालां तांणी तयार केल्यान. तर मोगाचें न्हू तुमच्या समेस्तांच्या हस्ते मुखामळा सवें गौरवचं स्वागत ह्या जोड्याक बरें मागच्याक भलायकी मागच्याक मानेस्त प्रवीण तावरो. देव बरें करूं. शेल्डन तुका म्हजी वळख करून दिल्ल्या. शेल्डन एक अपुर्बे असो युवा मुखेली जावन आसा. देव बरो दनपार देव मर्लीन आनी प्रकाश आनी मोगाच्या ओवळ्यांक. प्रकाश आनी मर्लीन तुमकां हांव परबी पटयतां. कित्याक म्हळ्यार तुमी काजारी सक्रामेंत जोडुल्ल्याक. कित्याक म्हळ्यार हो एक मात्र सक्रामेंत दोगांयनी सांगाता घेवचो जावन आसा. पयलीं हांव वळख करून दितां. प्रकाश मड्यांतर जेजूच्या पवित्र काळजाक समर्पिल्ल्या देव मंदिराच्या मानेस रिचर्ड आनी मानेस्तीन एलेन पिंटो हांच्या दोगां भुरग्यां पैकी मलगडो. मानेस रिचर्ड स्व उद्योग करता तर ताची पतीन एलेन घरदार सांबाळटा. प्रकाश बेंगळूरू नमा मेट्रोंत वावर करून आसा. आनी ताचे एकलेच भयण रुपा आमच्या बसयल्ल्या गांवांत इज्रायलान वावर करून आसा. प्रकाश एक उर्बेस्त आनी बरो एक्टीव पॉझिटीव चिंतपाचो तरणाटो. मर्लिनेच्या चिंतपाक ताळपडचे सर्व गुण ताचे थंय आसात. आतां वकाल मर्लिना विशयन कुलशेखर भगवेन कुर्साक समर्पिल्ल्या देव मंदिराच्या मानेस्त मार्क राफाएल आनी लिना कॅथरीन फर्नांडीस हांच्या दोगां भुरग्यां पैकी दुसरे. मार्क सावदींत वावर करता तर लिना आपली पतीन लिना घरदार सांबाळटा. पयलो मर्वीन बेंगळूरू एक्सेंचर हातूंत वावर दिवन आसा तर मर्लीन आयचे वकाल बेंगळूरू नॉर्दर्न ट्रस्टांत वावर दिवन आसा. प्रकाश आनी मर्लीन तुमच्या बऱ्या काजाऱ्या जिविताक हांव हे काजारी जावन तुमकां थोडे टिप्स दितां. काजाऱ्याची बुन्याद 3 संचित्र वंदून आसा. विश्वास, मोग आनी त्याग. पहिले 3 गोट आखेर पर्यंत पाळी जाय. एक तुमी आल्तारी मुखार आनी देवा मुखार दिल्ली ती भास हांव स्वंत कुशेन काजार जाता म्हणलो. दुसरो एकामेकाक तुमी उजवाद दिवन
तुम्ही एकामेकाक आपणाक असं समर्पण दिल्लें. तिसरो एकामेका गल्ली ती मुदी कशें मुदयेक ना सुरवात ना अंत तशें तुमच्या मोगा अंत आसूंक नजो. आनी मुदी गेल्ल्या बोटाची सीर सीदा काळजाक येता हें तुमच्या उडासांत आसूं. लांब अवधीच्या काजाऱ्या जिविताक थोडें सांगचें तर आसतावन तुमी दोगांयनी सांगाता मिसाक वचूंक जाय, सांगाता मागा जाय आनी सांगाता जेवी जाय. तुमकां दोगांयकी बरी तालंत आसल्यार एकामेका प्रोत्साह दिया, एकामेका गौरव दिया, एकामेकाच्या वडिलांक मान दिया, तांकां मोग दिया आनी खंय मलगडी मेळ्ळ्यार तांचें बेसांव घेया. कित्याक तांच्या लांब अवधीचें काजारी जिवीतचें बेसांव आमचेर पडटा. एकामेका तें सूख घडल्यार दीस बुडचे भितर बोगसिया आनी सॉरी म्हणा. एकामेकाक सदांय कॉल करा, नांतर एक मिस कॉल, नांतर तुमच्या सोबीत बोगण्याची मेसेज धाडा, फॉरवर्ड मेसेज न्ही. तुमी न्हिदच्या कुडांत इलेक्ट्रॉनीक गॅजेट्स दवरिनाकात, जावन दी ती टी व्ही या मोबायल. इल्लो मोग, इल्लो राग, इल्ली लढाई आसूं दी. कित्याक म्हळ्यार इस कुटुंबाची दादोसकाय. ह्या लढाये मदें भुरगीं मात्र दोगां आसूं. आनी ल्हानशें सर्कल, कोण कोणाक भियेता म्हणलें सर्कल. जरलो उंदराक भियेता, उंदीर माजराक भियेता, माजोर पेट्याक भियेता, पेटो दादल्याक भियेता, दादलो बायलेक भियेता आनी बायल परतून जरल्याक भियेता. अशें आमी मरलीन आमी दादले तशेंच. आमकां बायलांक दुखोवंक नाका. देखून भियोवचें बरें आनी सलवोवचें बरें एक्टींग करचें मात्र. त्या दाडा इल्लो मोग चड मेळटा. देखून प्रकाश तुका सांगता, तुवें सलवोवचें बरें एक्ट कर. आनी ही जिविताची सलवणी न्ही, मोग जिखचे खातीर ल्हानशी सलवणी. मरलीन एक धैर्यादीक चेडूं ल्हानपण ताका पळोवन आयला. तें संवसार जिखून येत तितलें धैर्य ताचें तें आसा. ताच्या कुटुंबान तितलें धैर्य ताचें तें भरलां. कितें जावं प्रकाश आसतावन तुका एक्स्ट्रा एनर्जी मेळ्ळ्या. कितें जावं तुमचें बरें जावं, तुमचें बरें काजार जिवीत, तुमकां बरें काजार जिवीत मागता आसतना 2 वर्सां भितर एक भुरग्याचें देणें तुमकां फावो जावं. 2 वर्सां म्हळ्यार 1 वर्स तुमकां खेळोवंक आनी 1 वर्स तुमी भुरग्या सांगाता खेळोवंक. हें उतर हांव तुमच्या उस्क्यार पातला येता आनी तुमकां सुखी काजार जिवीत ह्या जमलेल्या ओळ्या तर्फेन मागता. देव बरें करूं. वापूर बायचे उतरांनी तशेंच आजकाल एक अवेरनेस आसा, भलायकी मागचे लांब जाता, MC कार्य मुस्तूल येतात म्हणून. अशें आसता प्रवीण तावरो एक बेस्ट एग्जाम्पल हांगासर. सोंपे रितीन मोठ्यान आनी जोगत्या उतरांनी सर्व बरें मागलां. मोरलेन तशेंच प्रकाश हांकां. रेनिटा बाय कितें आसा? रेनिटा बाय कळ्ळें न्ही? प्रकाश आमचो प्रवीण आपल्या इल्लेशें भियेल्ले बरें करचें मात्र तुमकां इल्लेशें काल मोग करचें म्हणून. बुवापूर बायन मोगाचें नांव प्रवीण तावरोक. ताका आमी हास्य मुखामळां हांवें सर्व बरें मागचें. देव बरें करूं प्रवीण तावरो, मर्लीन आनी प्रकाश तर्फेन.